नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पहलगामात दहशतवादी हल्लो. नावा धर्म विचारून पर्यटकांचेर केलो फारपेट. 28 पर्यटकांक मरण, जायते जाण जखमी. शस्त्रसाठो जप्त. गोयचे 50 वयर पर्यटक श्रीनगरात उरल्यात आडकून. सगळे सुरक्षीत. तांकां परत हाडपाचे यत्न सुरू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. लांच घेवपाच्या प्रकरणात कोकण रेल्वे पुलीस निरीक्षक गुडलर आनी हवालदाराक केलो निलंबित. दोनापावल घरफोडीचो तपास सुरू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. कळसा बांडुराची संयुक्त पळोवणी जावपाकूच जाय. प्रवाह समितीचो निर्णय आयले उपरांत सर्वोच्च न्यायालयात करतले अपील. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती. खगेश्वर साबर खून प्रकरणात शामील आशिल्ल्या दोगूय आरोपींक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण. वादावादींतल्यान खगेश्वराचो खून करून साथीदारांनी काडिल्लो पळ. काँग्रेस प्रवेशाची ती वावडीच. म्हजो स्वताचो पक्ष आसतना काँग्रेसीत कित्याक वतलो, विचारता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय. आता पळयात खबरो विस्तारान. पहलगामात जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्यात 28 पर्यटकांक मरण आयले. ते भायर 20 परस चड लोक जखमी जाल्यात. पर्यटकांची नावां आनी धर्म विचारून दहशतवादी तांकां गुळयो घाल्यो. लष्कर-ए-तैयबाची शाखा रेजिस्टन्स फ्रंटान ह्या हल्ल्याची जापसालदारकी स्वीकारल्या, जाल्यार पाकिस्तानान ह्या हल्ल्यात आपलो हात नाशिल्ल्याचे स्पष्ट केला. जम्मू काश्मीरातल्या पहलगामात मोठो दहशतवादी हल्लो जालो. 14 फेब्रुवारी 2019 वर्सा पुलवामात जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत जम्मू काश्मीरात जाल्लो हो सगळ्यात व्हडलो दहशतवादी हल्लो जावन आसा. पर्यटकांक तांची नावां आनी धर्म विचारून दहशतवाद्यांनी तांकां गुळयो घाल्यो. महत्वाची गजाल म्हळ्यार 8 दिसां पयलीं लग्न जाल्ल्या नौदळाच्या विनय नरवाल ह्या जवानाकूय ह्या हल्ल्यात मरण आयलें. लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए. बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे. हम लोगों के पैरों में भी आ गए. फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले. हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था. अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हजार होंगे. 4-5 हजार. बच्चे भी थे छोटे छोटे. किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे. भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए. वो रो रहे थे बहुत. अच्छा. और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे. पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए. सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम ले. खुशी नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे. 2 मिनट का फासला था. अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे. मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ. अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे. 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी. तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे. गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था. उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था. उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफी थी. तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे. कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है. 2 जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया. 2 फ्रैक्चर हो गए. अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है. अच्छा, फ्रैक्चर हुआ. तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए. वो वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया. अच्छा. गोलियों की आवाज आई ना, हम वहाँ से भाग गए. अच्छा, वहाँ से भाग गए. किसी को देखा गोलियां चलाते हुए? गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, बस गोलियों की आवाज आई. मम्मी नीचे चढ़ते चढ़ते फिसलते फिसलते गिर गई. अच्छा. जैसे रास्ता बहुत डेंजरस था तो रास्ते में मम्मी गिर गई पहाड़ चढ़ते चढ़ते. देखा? गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे. गोलियों की आवाज बहुत आ रही थी. 10-15 मिनट गोलियां चली कम से कम. 10-15 मिनट गोलियां चली. किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज आ रही थी लोगों की क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे. भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला रहे थे. जम्मू काश्मीरातल्या हल्ल्या उपरांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि काश्मीर दौरो करून सुरक्षेचो निर्णय घेतलो. दुसरे वटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साऊदी दौरो अर्द्यार सोडून भारतात आयले. दहशतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर तांणी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लोगार अजित डोभाल आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांचे वांगडा महत्वाची बसका घेतली.
जाल्यार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी तिनूय सैन्य दळांच्या मुखेल्यांची बसका घेवन दहशतवादी हल्लो आणि काश्मीरातल्या सुरक्षेविशीं चर्चा केली. 35 वर्सांत पयलेच फावट दहशतवादी हल्ल्याक लागून काश्मीर पुरायपणान बंद आसा. दहशतवादी हल्ल्या उपरांत लोकांनी रस्त्यार देऊन निषेध केलो. दुकानां, खासगी शाळा, महाविद्यालयां, पेट्रोल पंप बंद आसात. चाळवल्ल्या लोकांनी भारताचे झेंडे हातांत घेवन दहशतवादी हल्ल्याचो निषेध केलो. जाल्यार पाकिस्तानाचे झेंडे आनी टायरांक उजो घालो. तशेंच पाकिस्ताना आड घोशणाय दिल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जम्मू काश्मीरात गेल्ले गोयचे पर्यटक सुरक्षीत आसात. ह्या पर्यटकांकडेन आमी संपर्क केला. तांकां बेगीनूच सुरक्षीतपणान गोंयां हाडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. गोयचे सुमार 50 वयर पर्यटक काश्मीर भोंवडेर गेल्ले. पहलगामान हल्लो जाल्लो तेन्ना हे पर्यटक खंय लागींच्याच एका हॉटेलांत जेवताले. जेवण करून हे पर्यटक मुखार वचपाचे आशिल्ले, पूण टायम बरो म्हूण ते वाटावले. हे सगळे पर्यटक सुरक्षीत आसात. तांचे कडेन संपर्क केला. तांकां सुरक्षीतपणान गोंया हाडपा खातीर आमचे यत्न सुरू आसात म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. आमी काल हांगा पहलगाम भोंवपाक गेल्ली. आमी गोंयच्यान आयिल्ली पळय, थंय रावली आनी काल ट्रॅव्हल बगान आमकां पहलगाम भोंवपाक व्हेल्ले. आमी ABC, आरू, बेताब आनी चंदनवारी पळयल्ले आनी आमचो नेक्स्ट प्लॅन आसलो बैसरण वचपाचो. आमी सकयल लंच करताली तेन्ना म्हणल्यार आमकां फायरिंगाचो आवाज आयलो वयल्यान आनी इंजर्ड लोक वयल्यान सकयल धांवतात ते दिसले. सो धांवपळ जाली आनी आमकां थंयच्यान लोकल्सांनी आनी अमित आमचो ट्रॅव्हल बग गायड आसा तेणे रेस्क्यू केले आणि आमकां वयले भायर आणि आमी सेफली श्रीनगर पावली ट्रॅव्हल बघा. जम्मू आनी काश्मीरात जाल्ल्या भ्याड हल्ल्याचो निषेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीत गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा. हांव तांचो गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन निषेध करता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे अखंड भारताचे स्वप्न 317वें कलम रद्द करून तांच्यांनी साकार करून जम्मू आणि काश्मीरात टुरिस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागिल्ले. आज कम्प्लिटली टेररिझमचो नष्ट करपा खातीर माननीय मोदीजी स्ट्रॉंग स्टेप्स उचलतले हाची आमकां खात्री आसा आणि पूर्ण गोयचे लोक, गोयचे सरकार हे तांच्या बरोबर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 24 एप्रिलाक आपलो वाडदीस मनोवचे नात. शुभेच्छा स्वीकारपाकूय ते हाजीर रावचे नात. मात पक्षान आयोजीत केल्ल्यो रक्तदान आनी हेर सेवा कार्यावळी जातल्यो म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मजगतीं पहलगाम काश्मीर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचे फाटभुंयेर 25 ते 27 एप्रिल मजगतीं जावपी काजू महोत्सव मुखार धुकल्ला. महोत्सवाची नवी तारीख बेगीनूच जाहीर करतले अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तात बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता. फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टी डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले. हा बर्थडे विशीं स्वीकारपा खातीर खंयसरूच कोणाच खातीर उपलब्ध आसचो ना. त्या खातीर कृपा करून गोंयभरचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, म्हणजे चाहते किंवा बाकीच्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक हांव आव्हान करता, बर्थडे विशीश करपा खातीर साखळे आसत किंवा पणजे आसत कोणी बर्थडे विशीश करपा खातीर येवचे न्ही, कारण हांव म्हजो बर्थडे सेलिब्रेट करिना. लांच घेवपाच्या प्रकरणात अटक केल्लो कोकण रेल्वे पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर आणि हवालदार मोहम्मद हुसेन ह्या दोगांकूय पुलीस खात्यान निलंबित केल्यात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत माहिती दिली. तशेंच दोनापावला बंगल्यार जाल्ले चोरयेचो तपास चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाची बसका घेतली. हे बसकेत म्हत्वाचे निर्णय जाले. लाच घेवपाच्या प्रकरणात अटक केल्ले कोंकण रेल्वेचे पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर आणि हवालदार मोहम्मद हुसेन ह्या दोगांकूय सेवेंतल्यान निलंबित केल्यात. तशेंच दोनापावला बंगल्यार जाल्ले चोरयेचो तपास चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. पर्यटकांक सतावपी घडणुको कश्योच खोपून घेवचे नात. पर्यटकांक त्रास दिवपी टॅक्सीकारांचेर खर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. दुसरे वटेन ज्या टॅक्सीकारांक मिटर बसोवपाचे नात
तांणी एग्रिगेटर खाला नोंदणी करची। अशें केल्यार तांकां मिटर बसोवपाची गरज नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। The land to the Goa College of the Veterinary and Animal Science to the Goa Department of the Veterinary Department. लँड तांकां 60,000 लँड जी आसा कुट्टीची ही वेटरनरी डिपार्टमेंटांतल्यान गोवा वेटरनरी अँड एनिमल सायन्स कॉलेज हांकां ट्रान्सफर केल्या। 2 जाग्यार केल्या। लँड फॉर ट्रान्सफर ऑफ द गोवा गव्हर्नमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म एट द कोडार ही लँड परत डिपार्टमेंट ऑफ द वेटरनरीचीच आशिल्ली ती डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन द नेम ऑफ गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी अँड एनिमल सायन्स हांच्या खातीर ट्रान्सफर। दोन्ही मिळून 1,60,000 गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी सायन्स हांच्या खातीर ही लँड ट्रान्सफर केल्ली आसा। कोडारची 1,00,000 आणि कुट्टी हांगासर 60,000। Approval of the construction of the tertiary cancer center at Goa Medical College HSCC and it is approximately amount of 310 crores rupees 310 कोटी। Second, transfer of the land of 25,000 square meters in the survey number 40/1 at the village Chimbal Tiswadi for the general administration for Prashasan Stambh at from IT department. कालची मीटिंग ही स्पेसिफिकली गोंयांतली लॉ अँड ऑर्डर हाज्या रिलेटेड आणि विशेष करून टॅक्सीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत जे टुरिस्टाचेर आणि टुरिस्ट टॅक्सी हाजेर जे वेगवेगळे टॅक्सीवाले वेगवेगळे इन्सिडंट्स क्रिएट करता ताजेर मीटिंग आशिल्ली। हांवें स्ट्रिक्टली पुलिसाक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन्स आमी क्रिएट करपाक दिवचे ना आणि टुरिस्ट जरी आसतना गाडयेंत केन्नाच कदापि टॉलरेट करून घेवचे ना। त्या खातीर थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे टॅक्सी आणि टॅक्सी रिलेटेड वेगवेगळे इश्यूज आसा पळय न्ही हाजेर वी आर कमिंग विथ रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ गोवा। वेगवेगळे म्हणजे मागीर तो टॅक्सी एवरीवन शुड कम ऑन द एग्रिगेटर्स किंवा जेका मीटर जो म्हणटात परत परत रिन्यू करचो पडटा जर तेणी ऍप बेस्ड टॅक्सी घायलो जाल्यार मीटर आनी लावपाची गरजूच ना, तेका रिन्यूवल करपाची गरज ना, त्यांच्या फायद्याचे आसा। बट दे शुड कम ऑन ऍप बेस्ड टॅक्सी। ताज्या खातीर थोड्या दिसाच्या भितर हे डिसिजन सरकार घेतले। पुलीस आमचे सर्च सुरू आहा, सर्च सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। संयुक्त पळोवणी केली जाल्यार कर्नाटकाचे कारस्थान उक्ताडार येतले हाचो तांकां भंय पडला। ताकाच लागून तांणी संयुक्त पळोवणेक विरोध केल्ल्याचे उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता। संयुक्त पळोवणी केली जाल्यार कर्नाटकाचे कारस्थान उक्ताडार येतले हाचो तांकां भंय पडला, म्हणूनच तांणी कळसा भांडुराच्या संयुक्त पळोवणेक विरोध केल्ल्याचे उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता। गोंयांक संयुक्त पळोवणेची गरज आसा। प्रवाह समितीचो निर्णय आयले उपरांत आमी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतले अशें मंत्री शिरोडकाराचे म्हणणे। मंगळारा बंगळुरात म्हादयपुरावाची बसका जाली। हे बसकेत संयुक्त पळोवणी जावची अशी मागणी गोंय सरकारान केली, मात हे प्रकरण न्यायालयात सुरू आशिल्ल्याचे सांगून कर्नाटकात संयुक्त पळोवणेक विरोध केलो। हे फाटभुंयेर मंत्री शिरोडकार उलयतालो। प्रवाह कमिटीची काल मिटींग जाली, चवथी मिटींग ती बेंगलोर जाल्ली आणि त्या मिटींगेत आमची म्हणणे आशिल्ल्यान तो एजेंडा नंबर 2 आशिल्लो की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून सगळे स्टेटींनी म्हादय नदीचे बेजीन जे आसा ताजें करचें अशें म्हणून कर्नाटकान पयलींय विरोध केलो आणि कालच्या मिटींगेत तांणी विरोध केलो की मॅटर्स सबज्युडिस आणि त्यामुळे आमी तातूंत इंटरफियर जावचें न्ही अशें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन कितें आसा येवनी ताजे नंतर ताजेर मागीर प्रवाह कमिटी आसा पळय न्ही ताकाय बीन एक लेटर हांच्या आयिल्लें आसा सेंट्रल लॉ डिपार्टमेंटचो की यू कन्सल्ट युअर कावन्सील अशें। सो आतां प्रवाह जे आसा पळय न्ही ते तांगेलो कावन्सील जो कोण आसा पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक विचारून कितें करता डिमांड जो आसा प्रेस केल्लो आसा ती जावपूच जाय अशें। इन्स्पेक्शन जावपूच जाय तुमकां कितें दिसता? आमकां जाल्लें जाय जॉयंट इन्स्पेक्शन। कोणाक जाका भंय आसा तो विरोध करता न्ही, ताका भंय आसा ताणें चूक केल्ली आसा तो त्या भंयान तें नाका म्हणटा। आमी ओपन आसात, आमकां प्रॉब्लेमूच ना। आतां ते कावन्सील जो आसा पळय न्ही म्हणजे प्रवाह कमिटीचो कावन्सील जो कोण आसा पळय न्ही तो कितें ओपिनियन आमी दिता पळोवपाचें किंवा ना मागीर सुप्रीम कोर्टाक अपील करपाचें। गोंय सरकाराचे मोवाळ भुमिकेक लागून कर्नाटका सयत महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान म्हादयचें उदक चोरपाचो प्रकार चालूच आसा। हे विशीं जर गोंय सरकारान स्पश्ट भुमिका घेवंक ना जाल्यार फुडाराक म्हादय न्हंयचेर पुरायपणान हवळ येतली असो भंय पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला। फाटले पावट
प्रवाह प्राधिकरणाचे जे सदस्य असले ते कणकुंबी हांगा गेले, पूण ज्या पॉइंटा वयल्यान कळसाचे पाणी मलप्रभेक वयता तेची पाहणी करूंकच ना. ती पाहणी जर केली जाल्यार कर्नाटकाची षडयंत्रा जी आसा की कशा पद्धतीन कर्नाटकान म्हादई पाणी वाटप लवादाचो निर्णय येवच्या पयलीं 2018 हो निर्णय दिलो गेलो, पूण त्याच्या पयलींच तेंच्यांनी पाणी बळयलें. हे षडयंत्र आसा जे उघडकीस येताले, ताका लागून परते कर्नाटक ही पाहणी जावची न्हू. आनी विशेषतः जुलै ऑगस्ट म्हयन्यात ज्या वेळार ह्या कळसा नाल्याचे उदक पुराय रितीन मलप्रभेन वयता ते तांकां दिश्टी पडचे न्हू. हाच्या खातीर तेंच्यांनी जो यत्न केला तो सफळ जालो. गोंयच्या धरणांनी फावो त्या प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा. उदकाचो दुरुपयोग करप बंद केल्यार हो उदका सांठो सगळ्यांक पुरो आसा. तिळारी आनी साळावले धरणाचे उदक मे आनी जून मेरेन पावपाक शकता अशेंय मंत्री सुभाषान सांगलें. एक विरिडी डॅम आसा पळय न्ही, त्या विरिडी डॅमाक आमी मान्यता दिल्ली आसा, जो महाराष्ट्रान म्हणजे गोवा बॉर्डरीचेर येता ताका मान्यता दिल्ली आसा. आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना अशें. आमकां जो सांठो आसा आमी जर मस्तीपणी केली ना आनी मिसयूज केलो ना जर जायत जाल्यार आमकां तो पुरो जाता. पुरो जाता. ओके. आतां सुद्दां आमची धरणाचेर जे हें आसा पळय मेन म्हणजे तिळारी आनी साळावली, हे दोनूय डॅमाचें उदक जें आसा पळय ते आमकां मुखाल्ले सादारणशे 80 ते 90 दीस पावता. ओके. एप्रील सोंपत आयलो, मे आनी जून पर्यंत पावूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोनारवाडा सांतिमळ राया वाठारांत जाल्ल्या खगेश्वर साबर खून प्रकरणात शामील आशिल्ल्या दोगूय आरोपींक JMFC कोर्टान 14 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सशिबांत माजी उर्फ लंबू आणि रबी माजी अशे ह्या दोगा आरोपींचे नाव जावन आसा. फाटल्या दिसांनी ओडिशाचो खगेश्वर साबर आणि ह्या दोगांय आरोपी मदीं वाद जाल्ल्यान ह्या दोगांनी ताचो भाड्याचे कुडीत खून करून पळ काडिल्लो. उपरांत पुलिशेन तांचो सोद घेवन तांकां अटक केली. 12 एप्रील 2025 गेल्ल्या शेनवाराक सोनारवाडा राय हांगा खोगेश्वर साबर ह्या एका लेबराचो ताज्या रावता त्या रुमाकच ताज्या 2 साथीदारांनी खून केल्लो. आनी ह्या प्रकरणा भितर मायणा कुडतरी पुलिसांनी सशिबाट माजी उर्फ लंबू 42 वर्सां आनीक रबी माजी 28 वर्सां ह्या दोगांयकय अटक केल्ली. ह्या दोगांयनी सोऱ्याच्या नशे भितर जेन्ना तांची झगडी जाली तातूंत तेन्ना खोगेश्वराचो खून केलो आनीक ताजे नंतर ते पळून वचपाचो प्रयत्न, आपल्या मूळ गांवाक पळून वचपाचो प्रयत्न आसतना तांकां मायणा कुडतरी पुलिसांनी अटक केल्ली. ताजे नंतर मायणा कुडतरी पुलिसांनी तांकां कोर्टा मुखार प्रोड्यूस केले आनी तांकां कोर्टान 8 दिसांचो रिमांड दिल्लो. हो 8 दिसांचो रिमांड काल काबार जालो आनी काल तांकां जेन्ना परते JMFC मुखार प्रोड्यूस केले तेन्ना तांकां 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी कोर्टान दिल्ली आसा आनी आतां तांची रवानगी आसा ती कोलवा जेलीक तांकां शिफ्ट केल्ले आसात. हे तिनी जे आसात, जो मेला तो आनीक जे आरोपी आसात ते तिगी जे आसात ते मूळ ओडिसाच्या स्टेटींतले आनी सध्या ह्या प्रकरणाचो मायणा कुडतरी पुलीस तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर. आपूण काँग्रेसीत वता ही फकत वावडी. म्हजो स्वताचो पक्ष आसतना आपूण काँग्रेसीत कित्याक वचूं काय म्हणून विजय विचारता. फादराक हांव मानतां, ताणें फकत सुचोवणी केल्ली आनी ती बी काँग्रेसीक. आपूण काँग्रेसीत ना, काँग्रेसीक हाचेर प्रतिक्रिया दिवूय हांव कित्याक दिवं अशें विजयाचें म्हणणें. काँग्रेस जॉईन जाता म्हणून तुमी ते कितें कितपत खरें कसले काँग्रेस म्हजी पार्टी आहा, कसलें स्पेक्युलेशन. गरमी जाल्यार लोकांक कोण तरी टायमपास करता, कोणें स्पेक्युलेशन करता तशें काय ना तर कोणें स्पेक्युलेशन करता तुजे भशेन. तो पाद्री म्हणून आतां हें करता. फादरांक हांव मानता. फादर्स गिव स्पिरिच्युअल एडवायस टू द फेथफूल. नाव द concerned priest decided that it was fit during the Holy Week to bring about something that according to me does not even require an answer. It was not an urgent and important thing, especially during the Holy Week, but he decided that it was important and he has given his opinion. But it is an advice that he has given to the Congress party. I am not in the Congress party. It is the Congress party that has to react to it. Why me? गोवा आउटडोर जायरात विधेयकाविशीं लेखी स्वरूपात सुचोवण्यो आयल्या उपरांतूच कितें तो निर्णय घेतले अशें सिलेक्ट कमिटीचो अध्यक्ष रोहन खंवटे सांगता. मजगतीं फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायान जायरात विधेयकाविशीं हुस्को उक्तायत गोंय मनरिजवण सोसायटी खाला भायले होर्डिंग कशें हाडपाक शकता असो प्रश्न उपरासला.
हे विशीं सोसायटीच्या वांगड्यांच्यो सुचोवण्यो मागून उपरांतूच कितें तो निर्णय घेतले अशेंय ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन हळडोणचो आमदार कालूस फेरेरानूय हाचेर हुस्को उक्तायला. आयकात तांचें म्हणणें. मिटिंगेन सगळे इश्यूज जे डिस्कस जे जावंक जाय ते सगळ्या मेंबरांक इल्लें इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें. सो वी हॅव आस्क्ड द कन्सर्न डिरेक्टर एंड द सेक्रेटरी to ensure that everybody on the case, they wanted a case of the High Court, one of 2007, based on which this bill came out. And that history जाय आशिल्लें and how to do it खबर आसपाक जाय आशिल्लें. ताजे खातीर कितें इन्फॉर्मेशन जाय ते पयल्या मिटिंगेन मेंबरांक पास करपाक लायला. सिमिलरली मेंबरांक सजेस्ट केल्लें आसा की सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बिल वी विल शेअर विथ देम. दे कॅन पुट रिस्पेक्टिवली टू देअर पर्टिक्युलर पॉइंटर्स तांचे व्यू पॉइंट्स कितें आसा ते घालचे, which becomes easier for the Secretary Legislature to look at it along with the respective Department of Information and Publicity. ही विचार करनासतना सरकारान हाडला, वावर काडला आनी मंत्री पसून तेच मताचो आहा. फक्त मंत्र्याची भाशा मातशी बदल जाली आतां हांगा, पूण भितर दुसरीच आशिल्ली. मंत्री फंक्शन लायक अ रियल ऑपोजिशन एंड वी हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम फॉर दॅट बिकॉज दीस गव्हर्मेंट इज नॉट वर्किंग. It is an issue that came into the High Court in 2007. 17 years later, they have got up and decided that holdings are entertainment. Entertainment Society of Goa holding a job. खंयचे calculation बसता सांग मला तूं. He is putting up a holding or advertising. Is it entertainment? Which way it is entertainment? That the government has to do a rethink. ते म्हणटा आमचे जे कितें ओपिनियन आसा ते आमी सबमीट करचे. Government will have a complete, I think, rethink on this. लोकांचे प्रॉब्लेम कितें जातले ते बारीक एडवर्टिजमेंट पासून घालपाक एक परमिशन जाय पडटलो. पयलीं रजिस्ट्रेशन जाय, मागीर परमिशन जाय तो बोर्ड घालपाक आनी मागीर तो डिस्प्ले करपाक तेजे बोर्डार पासून परमिशन आनी दाखयले पासून 1 लाख 1 लाख 1 लाख म्हणल्यार 3 लाखाचे फायन पडटलो लोकांची. बारीक म्हणून पंक्चर काडटो ताका 3 लाखाचो फायन पडटलो 500 रुपयाच्या बोर्डार. सो हांवें म्हणलें कितें आनी कित्याक आनी ते म्हणपाक लागले हायकोर्टाचे ऑर्डरा प्रमाणे. हांवें म्हणलें हायकोर्टान ऑर्डर दाखय आमकां. हांव जाणा कितें हांव हायकोर्टान आशिल्लो तेन्ना की हायकोर्टाची ऑर्डर कितें आशिल्ली होर्डिंग्स. ते व्हडले व्हडले बोर्ड्स येतात ते होर्डिंग्साक पासत ते हायकोर्टान कन्सर्न घेयलो आनी एक्शन घेवपाक लागले. तर सुद्दां हायकोर्टाचें नांव घेतला त्यामुळे हायकोर्टाक पावर ना सांगपाक कायदो येसो कायदो तेसो हाड. हांवें म्हणलो सुप्रीम कोर्टान करूंक जाता, हायकोर्टान फकत एनफोर्स द लॉ इतलें करूंक जाता. सो तुमी बेश्टे आमकां फोटो नाकात की हायकोर्टान सांगला हायकोर्टान ऑर्डर दाखय म्हणटलें कितें ती बेस ती हायकोर्टान खंय डायरेक्शन आहा पळयतले. आमी कोणा कडेन भीक मागना, आमी आमचो हक्क मागतात. 30 एप्रिला सावन आमी भंडारी समाजाची जनगणना करपाक सुरवात करतले. 31 मे पयलीं हें काम सोंपयतले. ह्या कामात मंत्री रवी नायक सरकारा कडल्यान मजत करून दितात जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार आमी ही जनगणना करतलेच अशें भंडारी समाजाच्या उपेंद्र गांवकर गटाचो वांगडी संजीव नायक सांगता. आमचो अधिकार आमी जेन्ना 60% ओबीसी महासंघाचे लिडर तुमकां खूब फाटीं उलयतना सांगता आनी आमी आयकता की आमी 60% आमी 60% ओबीसीचे कितले आसा हांव नको, पूण आमी 30% आसा आनी आमचो डिमांड आसा की सर्वे जावची, आमची सर्वे जावची. हांव ओबीसीची म्हणून हांव म्हणटा भंडाऱ्याची जावची. आनी आमकां खबर आसा 1931 सावन आयज देखून खंयचोय गव्हर्मेंट येयलो जाल्यार ओबीसीची सर्वे करूंक सोदिना. आनी जेन्ना 2011 चंद्रा मावली IAS ऑफिसर द कमिशनर ऑफ इंडिया हेणें दोनूय सर्वे केली. जेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन इंटरनल सोर्सिसां कडल्यान मेळटा हायस्ट लेवल की सरकाराक कळ्ळें की ओबीसीची जी संख्या आसा ती 65% वयर गेल्या इंडियेक आनी हें जर आमी डिक्लेअर करीत जाल्यार फेवत जातलो आनी सगळे ते आपले हक्क मागतले म्हणून ती सर्वे कवर केली. म्हणून आमी डिसायड केला गोवा भंडारी समाज उपेंद्र गांवकराच्या अध्यक्ष खाला, रवी नायकाच्या मार्गदर्शना खाला, रोहिदास भाऊच्या एडवायजर खाला आमी आमची सर्वे भंडारी समाजाची सर्वे गोंयांत 31 मे पयलीं आमी करतले, ऑथेंटीक सर्वे करतले आनी आमी प्रयत्न करतले आमच्या लिडरा कडल्यान ती सर्वे गव्हर्मेंटाक दिवपाक. आमी आमच्या आरक्षणाचो हक्क मागता. सरकारान आमकां भेटणारचें न्ही. मुस्लिमांचें पॉप्युलेशन वाडलां आनी कोणाचें कितें वाडलां म्हणून तुमचें जेवतले कट्टले हेजेर आमी विश्वास दवरिना. आमी कोणा कडेन भीक मागना. आमी आमचो संघटनेन दिल्लो घटनेन दिल्लो अधिकार मागता.
मोले पोस्ट ऑफिसांतलो पोस्टमॅन आयिल्ली पत्रां वेळार दिनाशिल्ल्यान थळावे बेजार. तशेंच पोस्टमॅना विरोधात खुबश्यो कागाळी आयिल्ल्याचें सरपंच सुहास गांवकर हांणी सांगलें. पोस्टमॅन गोंया भायलो आशिल्ल्यान ही अडचण निर्माण जाल्या. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन बेगोबेग प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी सरपंच सुहास गांवकारान केल्या. म्हाकाय बी भरपूरशे फोन येता आमच्या गांवांतल्या लोकांचे की बाबा कोणाची लेटरां किंवा इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स कसले जर धाडलेले आसत पोस्टांतल्यान जाल्यार ते मदीं मदीं घरांनी मेळना किंवा कित्याक एक प्रॉब्लम जाला की हांगाची पोस्ट वुमन जी आसा तिका आउट ऑफ स्टेट हाडून दवरलेली आसा आनी तिका सारकें म्हाका दिसता एड्रेस खबर ना लोकांचे सारकी घरां किंवा आमची घरां कित्याक एक हांगा गांव जाल्यार एक मातसो पयस न्हू सो भितन चलत वयचें पडटा तांकां सो तिकाय बी त्रास जाता आसतले आनी भरपूरश्यो कंप्लेनी येयल्या आमचे जे लोकल जे लोक आसा तेंच्या कडल्यान म्हाका येताच कंप्लेनी एक ना एक फोन आसता दिसाक की बाबा आपले लेटरूच पावूंक ना अजून पर्यंत आपली कसले डॉक्युमेंट खंय सबमीट जर करपाचें आसलें जाल्यार ते लेट मेळटा लेटर कसली नोटिसांय सुद्दां जर रजिस्टर रेडी सुद्दां येयली जाल्यार ती हातीन मेळना अशी ती कंप्लेनी येत आसा. आमकां कांय प्रॉब्लम जायना कित्याक पोस्ट ऑफीस आमचे सकयल आसल्या कारणान आमचे डॉक्युमेंट्स आमकां टायमार सगळे येयल्ले येता आनी आमकां मेळटा. पूण जे खरेंच लोक जे खंय भितन खंय रावता किंवा हांगाय लोकल जे लोक आसा तांकांय अजून कसली लेटरां जर येयल्ली आसत जाल्यार ती मेळना. पयलीं पोस्ट मास्टर आसतालो सारको टायमार पावयताले. तो आमचो लोकलूच आसल्या कारणान सारकी टायमारूय पावताले आनी बरें कामूय करतालो. ही अदर स्टेट जाल्ल्या कारणान घरा बी कोणाची कांय खबर ना. हय घरा बिरा ती अदर स्टेट जाल्ल्या कारणान तिका हांगा लोकल एरिया सारकी खबर नासतली. आतां तुमची सरकारा कडेन कितें मागणी आसा? सरकारा कडेन म्हाजी मागणी इतलीच आसा की आमचे लोकल जे कोण आसा तांकांच रिक्रूट करचे पोस्टमॅन जे अदर स्टेट आसून हाडून हांगा कितें कामां करून उपयोग तांचो कांय अर्थ ना न्हू. सो लोकल जो कोण भुरगो आसा ताका रिक्रूट करचें आनी ताका काम दिवचें तें पोस्ट. आमी मोले पंचायत हांगा आसा जी बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेक पोस्ट ऑफीस आसा आनी ह्या पोस्ट ऑफिसान गेले 7-8 म्हयने एक महाराष्ट्र भागांतली चली हांगा पोस्टमॅन म्हणून आयिल्ली आसा आनी हांगा लोकांची तक्रार आसा की तांकां जी लेटर आसा ती तांकां सारकी टायमार मेळना आनी सरपंचान हांगा सांगलेलें आसा की तांकां लोकांची तक्रारी खूब आयिल्ली आसा आनी हांगा लोकांक लेटर सारकी मेळना. तेन्ना सरपंचान सुद्दां म्हणलेलें आसा की ह्या संदर्भात आमी हांगा हेड ऑफिसान पत्रव्यवहार करतले आनी कितें आहा तें सगळें बरयतलें आनी तांकां मातशी दखल घेवपाक लायतले. आनी तेणी सरकारा कडेन मागणी बी केली की जे आउट स्टेट जे हांगा पोस्ट मास्टर आसा तांकां हांगा लोकल घरांचो एड्रेस कांय तांकां खबर नासता. गेली 7-8 म्हयन्यात ते हांगा आसा पूण लोकांक लेटर सारकी टायमार मेळना. येयल्ले आसा बंद आसता हांगा 11:30 पर्यंत तेगे टायमींग आसा तेन्ना नंतर कांय ना दारूच बंद आसता. जी कोणाली गव्हर्मेंट RC बूक आनी कितें येवपाचें आसा जावं कोर्टाची नोटीस जावं आनी कोणाक कितें येवपाचो आसा तेवूय तांकां कोणा टायमार मेळना अशी तेंची मागणी आसा. तेन्ना सरकारान हांगा एक लोकल कोण जाण जाल्ले जे पोस्टमॅन आसा पयलींचे गोवा राज्याचे त्यांची नेमणूक करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.